A19 मिसाची बॅट सुरू जाता पान 9 A19 पेज 9. मिसाची बॅट सुरू जाता आम्ही सगळी तयार जाऊया आमचो यामी भितर सरता आम्ही सगळी योगा घेऊया आमचो यामी भितर सरता आम्ही सगळी योगा घेऊया Calvary Bell, nosotros, amiga turbato Geuya, Sonichemon, Novatolo, Amichemon, Aiti Sauya, Sonichemon, Novatolo, Amichemon, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. एमीस आमी भेटयता सोंपलोल्या राफायल आनी लावरा कोस्तांची पासत देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. त्याच बरोबर आज बर्थडे रोविना रॉड्रिगीस, मारियानो दा कोस्ता, तशेंच 21वो बर्थडे 21st बर्थडे इथन दोर्झेरियो आनी लग्नाचो दीस लेस्ली आनी वानिया कार्दोज, मायकल आनी क्लारा फेर्नांडीस. देवान ह्या सगळ्या भावा भयणांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज दुर्गावाडी ह्या वाड्यांत रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत आमी मागता. जस्टीन रिबेरो, लॉरेन्स फेर्नांडीस, रेमी फेर्नांडीस, आगोस्टीन फेर्नांडीस, टॉमे फेर्नांडीस, बेंजामिन फेर्नांडीस, एंथनी फेर्नांडीस, तेरेझीन फेर्नांडीस, लुईस रिबेरो आनी विल्सन डिसुजा. तशेंच आंकवार मारेची भेट ह्या कुटुंबाक तांची पासत मागुया. लेस्टन आफोन्सो, आयडा पिशेतो, जुलियो दिनीज, जुजे मारी de Almeida, पीटर वाज. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. म्हज्या भावा भयणांनो, हे पवित्र गूड फावो ते परी समारंभूक आमची पातकां ओळखून घेवया. सर्वेस्पोरा आमची काकूत कर, कित्याक तुजे विरुद्ध आमी पातक केला. सर्वेस्पोरा तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी दयेन आमची सुडवण कर. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूं चलयताय, तुजे पोरजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजे शांती आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. दाविदाक सावलुशी हाडटूच ताणें सावलूक म्हळें, ह्या फिलिस्तीकाराक लागून कोणेच आंग काडचें न्हय. तुजो सेवक ह्या फिलिस्तीकारा कडेन लढाय करूंक वेतलो. पूण सावलून दाविदाक जबाब दिलो, त्या फिलिस्तीकारा कडेन लढाय करूंक तुज्यान जावचें ना. तूं अजून एक भुरगो आनी तो भुरग्यापणार तावन एक झुजारी. पूण दाविदान म्हळें, शिवाच्या आनी वांशेलाच्या चोपक्यांतलो जाणें म्हाका वाटायला तोच सर्वेस्पोर ह्या फिलिस्तीकाराच्या हातांतलो म्हाका वाटायतलो. तेन्ना सावलून दाविदाक म्हळें, वच आनी सर्वेस्पोर तुजे सवें आसूं. ताणें आपल्या हातान एक दांडो घेतलो आनी नदीचे देगेले बरे सुळसुळीत 5 फातर घेवन
तो आपले गोवळ्याचे पोतयेंत घाले आनी आपल्या हातान गोफीन धरून तो त्या फिलिस्तिकारा कडेन लढाय करूंक गेलो. तेच परी फिलिस्तिकार दाविदाशी येयत रावलो. ताचे फुडें एक ढाल धरपी चलतालो. दाविदाक देखतोच फिलिस्तिकारान ताची बेपरवा केली, कित्याक तो एक तरणाटो आसलो, मुजूर कुडीचो आनी सोबीत रुपाचो. फिलिस्तिकारान दाविदाक म्हणलें, एक दांडो घेवन म्हजेशी येवंक हांव एक सुणेशें दिसलें कितें तुका? आनी आपल्या देवांक उलो मारून फिलिस्तिकारान दाविदाचेर शिराप घालो आनी मागीर दाविदाक म्हळें, ये म्हजेशी आनी तुजें मांस करून तें हांव वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक आनी मैदाना वेल्या जनावरांक खावंक दितलो. तेन्ना दाविदान त्या फिलिस्तिकाराक म्हळें, तूं म्हजेशी तलवार, भालो आनी बाण घेवन आयलाय, पूण हांव तुजेशी दोलबारांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयलां. इस्रायेलांच्या फौजांचो देव तो, ताका तुवें अपमान केलाय. आज सर्वेस्पर तुका म्हज्या हातान करतलो आनी हांव तुजो जीव काडटलो आनी तुजी गोमटी कातरून आजूच तुजें मोडे आनी सगळ्या फिलिस्तिकारांचे मोडी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या जनावरांक दितलो. आनी हे भाशेन इस्रायेलांत एक देव आसा म्हूण सगळे प्रितुमेक गोमून येतले. आनी सर्वेस्पर तलवारीन ना म्हूण भाल्यान जोयत दिना म्हूण हांगा एकटवलेल्या सगळ्या लोकांक गमतलें, कित्याक सर्वेस्पर झुजाचो धोनी आनी तो तुमकां आमच्या हातांत घालतलो. तेन्ना तो फिलिस्तिकार दाविदाचेर लढाय करूंक मातसो फुडें सरलो. तेन्ना दाविदान फिलिस्तिकाराची फौज आसली थंय त्या फिलिस्तिकाराक फुडो केलो. मागीर पोतयेन हात घालून एक फातर काडलो आनी तो आपले गोफणींत घालून मारलो. तो सारको फिलिस्तिकाराचे तकलेर बसलो आनी ताच्या कपाळार रोमलो. फिलिस्तिकार जमनीर आपटलो. हे परी गोफीन आनी फातर घेवन दाविदान फिलिस्तिकाराचेर जोयत व्हेले आनी ताका जमनीर शेवटून मारलो. दाविदाच्या हातांत एक तलवार पर्यान नासली. तेन्ना दावीद धांवून गेलो आनी फिलिस्तिकाराचेर उबो रावलो आनी ताचेच पोतयेंतली तलवार भायर काडून ताणें ताचो जीव काडलो आनी ताची तकली कातरून उडयली. आपलो फुडारी मेलोलो पळोवन सगळे फिलिस्तिकार पळून गेले. सर्वेस्पराचें उतर देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वखाणटां. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वखाणटां. सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वखाणटां. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता, म्हजीं बोटां लढायेक आयतीं करता. जबाब सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वखाणटां. तो म्हजो मोग, म्हजें खोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारोक, दाळ म्हजो, शेरोण म्हजें, राष्ट्रांक तो म्हजे आधीन करता. जबाब सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वखाणटां. तुज्या मानाक देवा नवें गीत रचून गायता. 10 तारांचे किर्नोरीचेर तुजी किर्ती गाजयता. तूंच राजांक जोयत दिताय, तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक निवारलाय. जबाब सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वखाणटां. उद्गार सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू स्वर्गराज्याचें शुभ वर्तमान परगट्टालो आनी सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मार्को परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या.
एक दीस जेजू नव्यान एका देवस्थानांत भितर सरलो. आताक आर जालोलो एक मनीस थंय आसलो. जेजूचेर गुन्यांव घालचे पासत सोनवारा दिसा तो त्या मनशाक बरो करीत काय म्हूण ते ताका पळयोवन आसले. आताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हळें, मोदेकोत येवन उबो राव. मागीर तांकां विचारलें, सोनवारा दीस बरें करूं येता की वायट, जीव वाटाव येत वो काडूं येत. पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना रागान तांचे नदर भोंवडावन तांच्या काळजाच्या कुड्डेपणा विशीं खोंतीपुरीत जावन ताणें त्या मनशाक म्हळें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताचो हात आदले भाशेन सारको जालो. तोरी फारिजेव भायर गेले आनी कशे भाशेन ताका ना करचो ते विशीं हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशांक बरोबर रोखडोच ताचेर आड गुडमेळ करूंक लागले. सुम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मुगाळ बाबा मिरानो, ह्या दिसांनी मार्कोचें शुभ वर्तमान आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरता. पवित्र सभा दुसरो 20 वर्स चॅप्टर 2 आनी चॅप्टर 3 तो तुमी बरे भाशेन आयकला जाल्यार कॉन्ट्रवर्सीज अगेन्स्ट जेजस ह्यो आमकां दिश्टी पडटात. पयली कॉन्ट्रवर्सी ते पाटोस उक्तो कोत्तात आनी देंवयतात. तेन्ना तो म्हणटा, पुता तुजी पातकां बोगसुली. हो कोण पातकां बोगसुपाक? तांच्यान मानून घेवपाक जायना. पातो फकत देवाच्यान बोगसूंक जाता. हो कोण? पयली कॉन्ट्रवर्सी. मागीर आमी म्हणटा माथेव, ताचे आपोवणी. ताका टॅक्स कलेक्टर तो 2 वसुल्ला, ताका आपयलो तेन्ना तो तांगे जेवणाक वेता. पातक्यां बरोबर जेवता खाता हो. जेजू तेन्ना तांकां म्हणटा, बरें आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक ओयजाची गरज. तांच्यान पळोवंक जायना. जेजू पातकी आसात, तांचे बरोबर भोंवतात. पातकी जेजूचे इश्ट जातात, तांच्यान पळोवंक जायना. तिसरें, आमी आनी जुवांवाचे शीस उपास करतात पूण तुजे शीस उपास करिनात. तेन्ना ब्रायड ग्रूम हाची जेजू खबर करता, न्हवरो आनी व्हंकल. जसो इज्रायल पोरजा देव आपणाची व्हंकल कशी धरतालो, म्हणजे ही पोरजा म्हजी पतीन. आनी बुल्ल्यांची खबर, नवो बुल्लो नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरूंक जाय. जेजू नवो सोरो, न्यू लायफ घेवन आयलो जाल्यार आदली वाट सोडची गरज आसा. पूण तांकां तेंय मानोना. ते कितें करताले, वर्साक एक पावटी उपास करूंक जाय आसलोलो. सगळो जुदेव लोक करतालो. फारिजेव लोकांक दाखोवपाक सुमाराक 2 पावटी करताले, अदी करून लोक थंयसर येता तेन्ना दिश्टी पडपाक. पूण तांचे भाशेन कितें, शीस आमी करता, जुवांवाचे शीस करतात, एका गुरुजीच्या शिसांनी करूंक जाय. पूण जेजू कसलो गुरुजी आजून तांकां सोजमूंक ना, पूण ते तांकां मानवना. चवथें, जेजू आनी शीस चलोवन वेता तेन्ना ते बिजी आसताले. कितलें काम तांकां थंयसर, म्हणजे मिनिस्ट्री. ते शेतांतल्यान वेता आसतना कणसां काडून खातात सोनवारा दिसा. तांचे भाशेन सोनवारा दिसा वाळ करूंक नेजो, तुजे शीस कणसां खातात. तेन्ना तो ताका उदी करून हाची खबर सांगता, उंडे जे पाद्रीनूच खावंक जाताले सोनवारा दिसा. दाविदाचे, जेन्ना दावीद पडून वेतालो साऊल ताका मारूंक सोदतालो तेन्ना दाविदान आनी बरोबर ताजे बरोबर आसलेल्यांनी पाद्रींक सेपरेट दवरलेले. ते कोणाच्यान खावंक जायनासले ते उंडे खाल्ले वो केले. चवथी कंट्रोवर्सी ही, काम करूंक जायना. काम करूंक जायना म्हणजे कितें, कोयती लावंक जायनासली. कोणी समजा शेतांतल्यान कोणी गेलो जाल्यार कोणसां काडून खाल्ली, इट वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड. कोणाच्यान हांव समजा आनी कोणाच्या शेतान गेलो, कातोल लायना वो कोयती लायना, पूण कितें म्हाका भूक लागल्या म्हूण खाता. इट वॉज एक्सेप्टेड बाय द कल्चर.
त्या लोकांक मानून घेतलेले. आयज पांचवो आयच्या शुभ वर्तमान पांचवी कॉन्ट्रोवर्सी ती म्हळ्यार जेजू म्हणटा ताका तुजो हात सोड, तूं बरो जा. तांचे भाशेन शेनवारा दीस बरो करूंक जायना. शेनवारा दीस लोकूय जेजूक बरो कर म्हूण मागोनासले. शेनवार दीस उरलेले दिसा तितलेय फावटी लोक येतालो ताचे लागीं आनी लोक बरो जावन वेतालो. जेजू तांकां बरो करतालो. ती मागताली दाविदाच्या पुता म्हाका बरो कर. लोक येतालो बरी जावंक. शेनवारा दिसा जेजू आपूण लोकांशी वचून सिच्युएशन पळोवन तांकां बरो करतालो. आयज देवस्थानांत आसा म्हणजे सिनागॉग दुबाबावीन शेनवार प्रिचींग आसतलें तेजे शेनवारचें. मागीर साम स्तोत्रां गायतलीं. हांगासर तो बरो करता ते तांकां मानून घेवपाक आगोड जाता. शेनवारचा काम करूंक जायना तांचे भशेन. आनी इतलेंच न्हय, काम करूंक जायना म्हूण दुस्मानाक एकठांय जावन दुस्माना लागीं म्हणजे हेरोदेच्या पक्षाच्या मनशां लागीं जुदेवाक आनी हेरोदाक पडो नासलें. कित्याक दे वर फॉर रोमन गव्हर्मेंट. तांच्या गव्हर्मेंटाक लागून हांकां जायते सोंशेय पडटाले. नीतीय जायती आसलेली. बट दे प्लॅन वीथ द एनिमीज टू डू अवे वीथ जिजस. आयचे अदी करून शुभ वर्तमान आमकां सांगूंक सोदता मनशाचो पूत शेनवाराचोय दोनी म्हणजे लोक रेस्ट घेतालो शेनवाराचो. देवाचो कायदो आसलेलो. देव ताचे खुशे प्रमाणे सांबाळपाचो. ताची खुशी कितें आसलेली देवाची? दॅट द पीपल लीव इन कम्युनियन वीथ गॉड. देवाच्या एकवटान आपणे रोसलेलो मनीस जियोचो हे मेन आसलेलो हो हेतू. हें सगळें विसरून जेजू कोणाक बरो करता, कोणाची पातकां बक्षिता, देवाचे पोत्तून हाडटा हाचेर विसर पडून फकत कायदे. आनी कायदे म्हणजे आडकोट जाल्यार पासून उपकारता. बाबा भयणां मेलीं जाल्यार उपकारता. तांकां त्रासूय पडले जाल्यार उपकारता. असले ध्येय असलें मन घेवन जियेतालीं. आयच्या शुभ वर्तमान आनी अदी करून ह्या फाटल्या दिसांनी आयकलां तें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. जें आमी कितें करता तें जाणा जावन करूंक. आनी जेन्ना कितेंय बरें जाता ताका आमी आडकोड जावची न्हय. भेटून गायन गावुया C15 देवा उथर आमी घेतला पान 30 आनी 4 C15 पेज 34. म्हज्या बाबा भयणांनो, हें आमचें बलिदान सुरपुद्वेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा जितले पावटी हे बोलयेचो उगडास समोर उमता तितले पावटी आमचे सुदवणीचो वावर
तूं सुपूर्णायक पावयताय देखून ह्या गुटांनी फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत तुजी मोहिमा वाकाणटात, बोडवोन तुका नमस्कार करतात, शक्त्यो कडकडटात. स्वर्ग आनी स्वर्गीच्यो पदव्यो आनी भक्तांची भक्तिवंत सराफीन संतोशान सांगाती आराधन करतात. तांचे बरोबर आमचे ताडे मेळून खालतिकायेन आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पोरा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवापुरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसून मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूळ सुमया आमी ओळखताव आनी एका शितले पियेताव. तितले मोगी तूं बरो दिसूं तुजें मरण ओळखता. देखून सर्वेस्पोरा सुमया जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उणो आनी सोडवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्पोरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा,
सिमियांव आमच्या आदारी गवणी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान ओतरून गेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर आनी तुजे काकलोतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोन आनी काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताची थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सूर पदवीदार बापा सूर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां बगूस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतोले आमकां तुजी उदार काकलोतीन सोर पदकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सगळ्यांक एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. कोम्याच्या वेळार आमी गायन गावया. म्हज्या जेवणाक येयात. D28 पान 60 आणि 2, D28
page 62. मोच्या जोडाकेयात आपण कशी बसात मोच्या कुडी लोकात कशी दादो साऱ्यात मोच्या जोडाकेयात आपण कशी बसात मोच्या कुडी लोकात कशी दादो साऱ्यात जेजू जीवी तुझे प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुवें आमकां एकाच सुरगेच्या उंड्यान दादोशें केलें. तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमकां भर अशें आमी एका मनाची आनी एका काळजाची जावंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवी आसूं. सर्पद्विदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.
वचून यात मीस संपले. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सामिंगेलीक. सामिंगेल महाबुडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां देवचाराच्या पडेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आनी तूं सुद्दीच्या दरबाराच्या तुंगरा देवाचे पदवीन सैतानाक आनी सगल्या कोट्यात्म्यांक हेमकोणांत लुटून घाल. कित्याक ते आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक संपळटात. आमेन. भोवभाग्यवंत माई, तूं आमचो सदांचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी आमचो बरवसो. आयज आमी तुका भेट करूंक आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिलेल्या स्वरूपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माई, आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच करतल्या. दुसऱ्यांकूय तुजें ताय ओडून हाडून शक्त भितर सोर आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पदवीदार माई, आमकां उपकार जोडून दी. तायल्याचे झोय धरूंक गोठाय. जेजू क्रिस्ताचो सगून मोग एक पवित्र मोण आनी तुज्या पुत्रा सवे सासणाचे जिवीत. सदांकां लादा दितले माई, आमचे पासत विनोती कर. सुमे जेजू क्रिस्ता तुजी माई मारयेच्या एकाच उतरान गॅलिलियाच्या काना नगरांत उदक आसलें तें ताका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजी मायेच्या आसऱ्या खाल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. ह्या आदाराचे माई, आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मोतेल्यांक पाव. ताळल्यांत आमकां थिराय. आमच्या दिसपट्या जिवितान आमकां कोर गोवाय. दिसपट्ट्या गुरजांनी मागणे. हे आदाराचे माई, व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लालून मागता. कोस्ट उस्के कोती विंगडा सकेस्ता आमचे कुरीस ह्या ओचोड्यांनी आमची दोयेन जतन कर. तुज्या पुताच्या कोस्तान आमचें मन एकठावन मोगान आनी सुस्तिकायेन सगळे सुसूंक आदार दी. आमच्या पाप साहेबाक बिस साहेबाक सरकारी राजकारब्यांक जाणबाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. समेस मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटान जियेचे कर म्हूण मागता. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आनी पवित्र आत्म्याची सुचोवणी परमणी आपापलो बीस विचून काडल्या पुरो म्हूण मागता. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. मेलोल्या सोमेस बावरत्याच्या आत्म्यांक सासणाचो विसो दी म्हूण मागता. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळयोवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब बोगीशी कर म्हूण मागता. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. आमच्या काळजा मनांतली मागणी मारये उद्देशीन देवा फुड्यान दवरुया. Zasłodana
सोदोस कोलू तुझे माये दुखाचे नावे. बावरत्यांचे मागणे. या आदाराचे माई तू ग्रेस्त शिवदार, देवाची सोर देणी तू आमकां वांटाय, आमा भुरग्यांची तू राखण कर. क्रिस्तांक तू आमच्या पातकाचे मोगसणे आनी आमचे तारण जोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता थाळण्याच्या वेळार तुका उलो मारून चुकोन निर्भागी बाळा जायत म्हूण. जेजूचो शेवटा पर्यंत आनी आयत्या मनान बेल्याची सेवा चाकरी करून तूं आमकां आदार दी. ह्या आदाराचे माई. आता आमी सर्वय समय आनी काळाच्या क्रिस्तावांक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत चरणकाल जेवंक आमकांच वपून दिवया. नमान मारिये, कृपेन बोलले सर्वेस्वर चेतायेचा, ओसऱ्यामध्ये तू सदैव तुझा पूज जेजू. भागीरथी वरी देवाचे माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनंती कर हे देवाचे भाग्यवंत माई. क्रिस्ताच्यो वासवण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थया. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायेक आमच्या आवय करून दिली, सदांच तयार आमकां आदार दिवंक. आमी तुजे लागीं मागता, आमकां ज्या काळजांत हांव तुज्या आवयचो आदार सोदता, तुजे सुरवणेचो फळ सासणाच्या सासणाक भोगूंक दी. आमेन. पिडेस्तां पासत मागुया. हे सोम्या कुडीच्या असक्तायेन कश्टवतल्या तुज्या साकरांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुवें रुसलोल्या आत्म्यांक उब दिवन जीव बरीत कर. अशें कश्टा वरवीं नितळ जावन बेगीन तुजे दयेन भलायकी जोडच्या क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सांगाती आसूं तुमकां राखच्याक, तो तुमचे सोवें आसूं तुमकां सांबाळच्याक, तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक, तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मेमोरारे. भोव कोलवाडी आंकवार मारी उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदूंक गेल्लो, तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरवाशान रावून हांव तुज्या गोपांत धांवून येता. आंकवारीची आंकवारी माये म्हजी, तुजे सोशी हांव येता. हांव पातकी आनी दुखीस तुजे मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताचे माई, म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादी कर. आमेन. मिसाच्या शेवटाचें गायन गावुया. टी 21 पान 213, टी 21 पेज 213. सोगात आमची आसकारी तूं, सगल्यांक आमकां दोसा वाडून, बेसांव घाल गीत गोराब्या, सोगोसातली सदांच निवार. बेसांव घाल गीत गोराब्या, सोगोसातली निवार. Perpetuul sai veni, ami tuji oscoturi, vorbai vige mai amka, tuja viran sama.